आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। श्रीमती पार्वतीबाई चौगुले आर्ट्स आनी सायन्स कॉलेजीचो वर्सुकी पदवीदान सुवाळो बुधवारा जालो। राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघटनेचो व्यवस्थापकीय संचालक यानिस कुलास कार्यावळीचो मुखेल सोयरो आशिल्लो। सायन्सीचे 47, आर्ट्साचे 94 आनी 34 पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यांक सुवाळ्याक पदव्यो दिल्यो। You young graduates have this wonderful opportunity to truly experience and succeed in the world today. Chogles has given you the platform. Your family and friends will give you your support. Your youth will give you your courage. But you and only your belief in yourself will determine your future and your living legacy. Congratulations again, and I wish you all the very best of luck. But instead, to follow my bliss in whatever I do and I like. Through this, I gain skill for a lifetime. I won't regret any moment being here, whether it was ups or downs, winning or losing. Every experience has taught me to live for the moment. मुरगांव पालिकेन निकतेच 1,70,00,000चे तुटीचे बजेट पास केले। हाऊस टॅक्स, बाकीचे हेर भाडे आनी लोकांकडच्यान येणे आशिल्ले बाकीच्या येणावळीन चड लक्ष घालपाचे पालिकेन थारायला। Highlight of this budget is that at about 1,87 lakhs deficiency budget is there. That we have to now emphasize recovery in order to recover our dues of recovery, rent, SOPO, occupation fees, all others dues which are required by council. सरकार खंयच्याय पक्षाचे आसूनी गोंयकारांचे प्रश्न सुटनात जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी समाजवादी पक्षान दिल्या। समाजवादी पक्षाचो गोंयचो अध्यक्ष रोहिदास शिरोडकार फोंड्या मिडिया कडेन उलयलो। आणि हाजी फुडलो जो प्लान आसतलो तो आमी फिजिकली कितें तरी करतले आणि रस्त्यार येतले। कॉटेज इंडस्ट्री खातीर तर 100% आमी रस्त्यार येतले। सरकार सेंटरा कोणी करू ते आमकां लागपा ना, पूण आमी गोंयकार खातीर उलयतले, गोंयकार खातीर कितें तरी करतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। नामनेचो गोंयकार रांगोळीकार निलेश नायक मडगांव माडेलांत 25,920 चौखण मिटराची रांगोळी घालून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाचे तयारीक लागला। मंगळारा सावन ताणें रांगोळी घालपाक सुरवात केली। अमेरिकन स्वातंत्र्य देवतेच्या पुतळ्याची ही रांगोळी घालपाक ताका सुमार 8 दीस लागतले असो अदमास। रांगोळी घालपी नामनेचो गोंयचो कलाकार निलेश नायक माडेल मडगांवां 25,920 चौखण वाठारांत रांगोळी घालपाचो आसा। मेर्शे वाठारांत रांगोळी घालून ताणें गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत नोंद केली। गिनीज बूक ऑफ रेकॉर्डान म्हाका मेल धाडली की म्हाजो कोणी तरी रिकॉर्ड ब्रेक केला, पूण तेंच्यांनी अजून एक्सेप्ट करूं ना। म्हणजे तेंचे बायोग्राफीन चालू आसा। तो रिकॉर्ड हा 22,750 स्क्वेअर मिटर म्हणून। आतां तुमी कितले? हांव आतां 25,920 स्क्वेअर मिटर घालपाचो। म्हाजें प्लॅनिंग आशिल्ली भारत माता घालपाची, आनी जेन्ना हांवें म्हाजे एक 100 जाणां फ्रेंडांक विचारलें तेन्ना ते म्हणलें कितें ही भारत माता ते इंडियेचेच लोक वळखता, आनीक म्हणजे कोण चायना आनी खंय इंडोनेशिया आनी खंय भायर गेले तर ते कोण वळखना। दुसरें म्हणल्यार एक मागीर प्लॅनिंग जालां म्हाजो महात्मा गांधी घालपाक। ते फ्रेंड म्हणलें की महात्मा गांधी हा तो एक पॉलिटिशन आहा आनी तेजे एक घालून कांय डिमांड मेळपा ना, म्हणून मागीर म्हणलें ते लिबर्टी ऑफ स्टॅच्यू आहा पळय तिका मातसो सगळ्याक वर्ल्डाक डिमांड आहा, तिका सगळेच लोक वर्ल्डाक सगळे वळखता म्हणून तीच घाल म्हणून। मडगांवच्यान मयूर नायक। इतल्यान हे खबरांतीत रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।